ब्लॅक अँड व्हाईट आणि हांव राजू नाईक. म्हजे बरोबर आसा मनीषा उसगांवकर, जाका आजूच काँग्रेस पक्षान एक्सपेल केला, पक्षांतल्यान अशें काडून उडयलां. तुका आनी शर्मिला सिद्दीकीक दोगी जाणांक काडून उडयलां. दोगी जाण तुमी वोकल फेस ऑफ काँग्रेस. म्हाका सुद्दां हें दिसल्यार कितें आमी तुमचे कडेन पळयतात एक वोकल फोर्स म्हणून खडेगांठ लिडरशीप, आक्रमक लिडरशीप. तुजे सारके मनीस सामके सत्ताधारी पक्षाच्या किल्ल्यान वचून तो किल्लो हालयता, ताका पक्ष काडून उडयता. म्हणजे जेन्ना एका अर्दान बीजेपीचेर आवाज बोवाळ करप की ते आवाज लोकांचो चिड्डून उडयतात, लोकशाय काबार करतात, आनी तुजे सारके मनीस जे खडेगांठ पर्यंत उलयता, कोणाक भिना, ताका काँग्रेस पक्ष काडून भायर उडयता. म्हणजे तुका कितें म्हाका तेच दिसता न्ही, म्हाका अशें दिसता की हांव ओपनली नांव घेवन अटॅक करता. किंवा विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट 70 सुद्धा विश्वजीत कोण म्हणना, बाबा म्हणटा, त्या मतदारसंघातल्यान विश्वजीत राणे अशें म्हणून हांव जे पळय इश्यू घेता, मे बी काँग्रेसीक ते आवडनासतले. आनी कितें सांगतले, हांव जेन्ना 70 आतां तुमी पळयलें आसतलें 4.5 वर्सां 22 म्हाका टिकेट दिली. 70 अशें जाता की कोण टिकेट घेता, इलेक्शन जातकीर पळून वता. खुबशे पयलींचे सगळ्या नांवां घेवन तुमी जाणा आसतले. सेकंड इलेक्शन पर्यंत कोण पावना. हांवें जिद्द केली की विश्वजीत राणेचे अगेन्स्ट जर म्हाका काँग्रेस पार्टी टिकेट दिता, म्हजे सारके एक सामान्य मनशाक जर इतलो विश्वास दवरता जाल्यार हांव तो विश्वास काबीज करून दाखोवन दितलें की विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गडार विश्वजीत राणेक शिंगार घेवपी कोण तरी आसा. म्हणून हांव 4.5 वर्सां लढलें. आनी आतां जेन्ना इलेक्शनाक 6 म्हयने आसा, तेन्ना जर काँग्रेस पार्टेक हांव झगडटा ते वाळपय मतदारसंघान नाका, हांव काय करपाक शकना न्ही. ते पार्टीचें डिसिजन. बरें, हांवें तुमकां फुडली टिकेटूय दी म्हणून सांगून. डिसिप्लिनरी कमिटी म्हळ्यार कितें प्रकरण आहे? डिसिप्लिन हांव फर्स्ट टायम आयकता. कित्याक अमित पाटकर प्रेसिडेंट आसतना जना भंडारी किंवा बाकीचो इश्यू जाला, हांव मदीं पडूं ना कित्याक आमी जनरल सेक्रेटरी. पूण MK शेखाच्या गोलाक सुद्दां धरलें म्हणून आमी आयकलें. लेटर हेड पिनून उडयली म्हणून आयकलें. तेन्ना सस्पेंड केली, इन्क्वायरी केली, तांणी एपॉलॉजी मागली आनी घेतलें. मेन म्हणजे म्हाका आनी शर्मिला सिद्दीकीक अजून आजच्या टील डेट सस्पेंडेड म्हणून अजून ऑर्डर मेळुना. तुका सस्पेंड केलं म्हणून फक्त तुम्ही पेपरार वाचले? हांवें मिडियाचेर वाचलें. म्हाका दिवन आनी म्हाका एक लेटर आयलें की व्हॉट्सएप मेसेज आयली की म्हजेर ही डिसिप्लिनरी कमिटीन मिडिया कडेन वचून उलयलें म्हणून म्हाका आपयलें. MK शेख आनी एवर्सन वालीस बसलो. हांवें म्हजें एक्सप्लेनेशन दिलें. जालें. हाजे भायर हांवें विचारलें तांकां, म्हाका सस्पेंड केला रे? ना, म्हणपाक मिटिंगेक डिसिजन घ्या म्हणलें मिनिट्सान बरयलां. ना, कोणाक तरी फोन केला रे ताका सस्पेंड का म्हणून ते थंय ताका विचारतात. डिसिप्लिनरी कमिटी म्हाका विचारता हांगा आपूण इन्क्वायरी करतना तिसऱ्याक विचारतात ते सस्पेंडेड म्हणून ते बरयलं रे का म्हणून. म्हणजे काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी, लोकल काय रिजनल पार्टी न्ही. अरे केला रे ताका सस्पेंड विशय विचारपाक. लोकल नॅशनल पार्टीन तांचे कडेन बरयल्लें ना, म्हजे कडेन लेटर ना. म्हणजे म्हाका खबर आसा आनी हांव गोंयकारांक सांगता, विश्वजीत राणे आनी ताज्या बायलेच्या अगेन्स्ट आवाज हांव करता. म्हज्या घरार फातरूय मारून जालें, सगळें करून पळयलें. लास्ट म्हाका आनी ऑप्शन तांचे कडेन नाशिल्लें. आवाज उठयलो विश्वजीत राणे काय करना, फातर मारले 2 सोड, ताजे परस चड डॅमेज काँग्रेसीन तुका केली. पण आता लोकांनी विचार करपा जाय, तांणी म्हाका डॅमेज केली का काँग्रेस पार्टी स्वता आपल्याक डॅमेज करून घेता? कोण आसा 70? 4.5 वर्सां हांव थंय 70 आसा. वोट चोरी केन्ना प्रोग्राम जालो वाळपय? म्हाका सांग. हांव आशिल्लें न्ही तुमचे बरोबर, एक जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले. आयले खंयचो आमदार आयलो वोट चोरी प्रोग्राम घेवन? हात जोडो प्रोग्राम जाले गोंयान. वाळपय आयले कोण? आमदार कित्याक येना वाळपय? कित्याक येना? त्या आमदारांक तांणी विचारपाचें न्ही, मिडियान विचारपाचें. ओपोजिशन लिडरान 4.5 वर्सां कितलेदा वाळपय पांय दिलो. उजगांवच्यान स्टार्ट जाता, पांय दिलो. बाकीचे सोड, स्वता पांय दिलो ओपोजिशन लिडरान सांगचें. आतां हांव जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसीचें, हांव झेडपीक उबें राविल्लें. हांव झेडपीक उबें रावन एका पंचायतीच्यान 3000 मतां घेतली. आनी हांवें म्हज्या तरेन, म्हज्या पटीन, म्हणजे विश्वजीत राणे कडेन फायट रात दीस झेडपीक दिली. आमदार 3 आसा आमकां, अपूर्व याचे 3. एकलो तरी आयलो
आयलो फुक्या तोंडान म्हाका फोन करून विचारल्या मनीषा तुका कितें लागतलो आमचो हेल्प कोणें विचारलो 4.5 वर्सान एकाय आमदारान तुका केन्ना कॉन्टॅक्ट केलो ना तुका विचारले ना तुजे कडेन हांवूच साथ दिलो ना सोडूच हांवूच व्हिडिओ काडटा हांवूच प्रेस घेता हांवूच शिंगार घेता म्हाका एक सांग आमदारांनी वाळपय एक सोडपाय दिवना म्हादयचो तरी इश्यू घेतलो आमदारांनी म्हादये कडेन तरी प्रामाणीक रावले आणि आता जे म्हणतात पळय आमी गोंय राखण यात्रा करतले हांव युरी आलेमावाक ओपन चॅलेंज करता गोंय राखण यात्रा करता न्ही तो गोंय कोणा कडेन राखपाक सोदता तुमी हे 39A अंडर विश्वजीत राणे जे कन्वर्जन करून जी पळय गोंय काबार करपाक वता ताजे अगेन्स्ट गोंयकारांच्या खातीर गोंय जर राखपाक सोदता वाळपय करची तुम्ही पहिली स्टार्ट ती यात्रा आणि वाळपयच्या लोकांक आव्हान करचे या आमदारांनी की ह्या फाटी विश्वजीत राणे घरा धाडात पळोवया. म्हाका सांग ही जे पळय हें पळय कितें चल्लां तूं एकमेव आशिल्लें जें सामकें सडेतोड उलयतालें प्रक्षोभक उलयतालें सनसनाटे उलयतालें आनी ताका लागून एक आवाज निर्माण जातालो फक्त तो 70 जायनाशिल्लो ताजे प्रतिध्वनी सगळे गोंयभर जाताले. शर्मिला सिद्दकीनय तशें काम करून दाखयलां. तुम्ही आवाज जाल्ले काँग्रेसचे जेन्ना काँग्रेसीचे कोण उलयना ते तुम्ही 1-2-3 लोक सतत उलयताली हे आवाज चिड्डून उडोवप हें कितें म्हाका सांग ही स्ट्रॅटेजी तुवें म्हणलां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरल्यात काँग्रेसी कडेन स्ट्रॅटेजी ना आतां तूं म्हणटा ती यात्रा काडटा कशी सुरू जातली कांय कळना फक्त कोण तरी यात्रा काडप हें उलयतात. हांणी सगळ्यांनी एक पॉलिटिकल एक स्ट्रॅटेजी एक व्यूहरचना करपाक जाय न्ही ताजे खातीर तांचे बरोबर कोण आसतले उलयतले कशे खंयच्या मतदारसंघान खंयचे इशू घेतले कितें कितें तुवें आयकलां कितें ती म्हाका हांव आतां एक विचारता यात्रा केली म्हणपाक म्हाका सांग यात्रा केली आतां हांव मडगांव आपयले सुद्दां नांव घेवन दिगंबर कामतीचे अगेन्स्ट झगडटाले तूं म्हाका शिवोले आपय कलंगूट आपय मायकल लोबोचें नांव घेवन झगडटाले कित्याक म्हाका दुखताले कित्याक हे सरकार जे जावपी आशिल्ले आमचे कशें जावं हे डिफेक्शन हांणी डिफेक्शन केलें आनी हे खापर आमच्या माथ्यार आयले वचत तेलो एक तुमकां काँग्रेसीक मतां दिवप म्हणजे डिफेक्शन करप हे नश्ट करपाक 4.5 वर्सां आमी मेली आमच्या आमदारांनी किंवा कोण आतां हांव कितें म्हणटा गिरीश चोडणकर आतां आयलो बरोबर तो सामको म्हणटात तो सामको निश्ठावान काळजांतल्यान 4.5 वर्सां गिरीश चोडणकर खंयच्या मतदारसंघान वचून डिफेक्शन केल्ल्या आमदाराच्या नांवान एक प्रेस घेवन किंवा एक ताकद दाखयल्ले म्हाका दाखया तोच कित्याक तुमचे हायकमांडातले कितले लोक आयले गो म्हणून हांव कितें म्हणटा हायकमांड आतां तुमी म्हाका म्हणत हांवें मिडिया कडेन उलयलें म्हणून म्हाका सस्पेंड केलें म्हणलें हायकमांड तुवें आतां ताजे पयलीं एकूच मिनीट कितें तुमी नक्की अशें उलयल्लें जाका लागून हांवें आतां सांगता हांवें उलयलें की प्रेसिडेंट अमित पाटकराक काडपाक हांव आतां पळय म्हाका एक्सपेल केलें कोणी तरी उलयतलो कित्याक अरे इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना येदो व्हडलो हार्श डिसिजन कित्याक घेतलें पार्टीन तशेंच आमी विचारलें आमी काय हायकमांडा कडेन वचपाक शकना निंबाळकराक कॉल केली ठाकरेक कॉल केली जेन्ना कोण रिस्पॉन्स दिना तेन्ना मिडियाच्या थ्रू तरी आयकतली म्हण आमी विचारली अमित पाटकराक कित्याक काडलो तो काडटगीर तुवें निंबाळकर आनीक माणिकराव ठाकरे हांकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी 4 दीस पयलीं विचारिल्लें अशें कितें डिसिजन जावपाचें आसा कानार पडटा तांणी कोणें रिस्पॉन्स दिवना आमी खरगे सरा कडेन सुद्दां वचून मेळिल्ली बेंगलोर हांव गेल्लें आमी पत्रकार म्हणूनय हांवें माणिक ठाकरेक विचारिल्लें अशें तरेचें कितें चल्लां बरें तें जालें न्ही अमित पाटकराक काडलें म्हणून आमी विचारलें तेन्ना आमी मिडिया कडेन फर्स्ट टायम वतगीर ठाकरे आनी निंबाळकर येवन फॉर्च्युना नानुटेलान आनी खंय खंय तुमी 5-5 दीस आसता हेना अशी न्ही खानापुरा येता तशी ती हांगा येवन वताच पयस काय न्ही बाबा तुमी आंध्राची हांची न्ही हांगा कर्नाटकान महाराष्ट्रा येवन आसतात तुमी कालूय 5 दीस आशिल्ले फाटल्या दिसा तेन्ना एक जनरल सेक्रेटरी कितें प्रॉब्लेम जाला चुकून एक फोन कॉल केलो कोणें जाल्यार दाखोवचो चुकून हांव म्हणटा मुद्दम एक चुकून काय झालं तिचं काम अशें चुकून कोणें आपयलें आमकां म्हणजे तुमी एक्सपेल करपाक 450 वर्सान ह्या निंबाळकर किंवा माणिकराव ठाकरे कॉन्टॅक्ट आसतालो तुजो तूं जनरल 4.5 वर्सां कशें आशिल्लें तांकां आतां हांव येतालें प्रोटेस्टांक हांव आसतालें खंयचोच प्रोटेस्ट म्हणटा तो हांवें 4.5 वर्सां चुकूना जेन्ना राहुल गांधीचेर सुद्दां पळय अटॅक म्हणजे कोणें कितें उलयलें हांव व्हिडिओ काडटालें म्हाका वायट दिसतालें किंवा कोणी ठाकरेचेर सुद्दां उलयलो हांव व्हिडिओ काडटालें कित्याक आमची पार्टी म्हणजे घर ती कितें तुका पोसना लायफ टायम कितें तुजें संवसार चलोवचे ना पूण एक देख आशिल्लो पार्टीन म्हाका टिकेट दिली म्हजी ड्युटी 4.5 वर्सां त्या प्रामाणीकपणान हांवें काम केलां तुमकां एक सांगता हांव बीजेपीच्यान आयिल्लें
हांवें बीजेपीच्यान आयिल्लें म्हणून तांचे कडेन कोणा कडेन कॉन्टॅक्ट दवरुना, कोणाच्याच बर्थडे किंवा कोणाच्याच पुजेक किंवा कोणाच्याच चवथीक इतले म्हजे वळखीचे आसा, पूण केन्नाच वचूना. कितें ज्या पार्टेन म्हाका टिकेट दिली हांव प्रामाणीक रावलें. ह्या आमदारा भशेन हांव सीएमा कडेन वचून नेवऱ्यो खावन बसून थंयी बरें. मागीर तुमी म्हाका सांगात, हें हांवें विचारलें, म्हज्या आमदारां कडेन सदांच झगडीं आसतालीं, हांव हें विचारतालें, तुमी जेन्ना ओपोजिशन म्हणून वता गुण कसले गायतात तुमी त्या आमदारांचे आनी मंत्र्यांचे, कशें दिसता तुमकां? लोक आमचेर कसो नेवऱ्यो खातात, नेवऱ्यो कसल्यो खातात? नेवऱ्यो खावपाच्योच आसा. आमचे सारखे हिंदू खूब आसात. खरें जाल्यार कर्नाटकान आमदार आनी मिनिस्टर सुद्दां आमचे हिंदू आसा. मुद्दम वचून दाखया, सीएमागेर नेवऱ्यो खातात तुमी आनी विश्वजीत राणेगेर तुमी लिगली कामां करपाक वता आनी ओपोजिशन खंयचे? हें हांव उलयतालें, हांव तांकां पयलींच्यानूच नाका आशिल्लें. हांव सरळ विचारतालें, एक्सपोज करतालें. म्हाका पळय अशें आसा, हांवें पयलीं सांगलां, म्हज्या मनान भितर दवरून तोंडार हाशें करपाक जायना, कित्याक हांव मरून काम करतां. म्हाका देवचन सांगता खंय ना, म्हाका 27 म्हजें काँग्रेसीचें सरकार जाय, कित्याक गोंयकारांची एक अपेक्षा आशिल्ली. बीजेपीचे अती जाला. म्हाका एक सांग, हे पक्षांतली गटबाजीचो परिणाम अशें म्हणटात अशें दिसता न्ही? गटबाजी लास्ट मोमेंटाक केलीच कित्याक केली? आमी कितें म्हणटात, जेन्ना आमी स्ट्रॉंगली वतालीं, 10 ZP दिले, 1 MP दिलो, जेन्ना आमी आमच्या स्ट्रॅटजीन वतालीं, 27 आमकां दिसतालें आनी गोंयकारांक दिसतालें गोंयान बदल जाता, हें सगळें घुसपागोंदळ आतां कित्याक केलो तर? बरें, हें सेंट्रलाक खबर आसा काय ना तेंय खबर ना. आतां सेंट्रलाक आमी म्हणटात हायकमांड, आमकां अजून खबर ना हो हायकमांड म्हणजे कोण? एक्च्युअल एक मनीस आसता काय ती कमिटी आसा काय गांधी फॅमिली काय वेणुगोपाल आनी खरगे म्हणजे हायकमांड? हेच खबर ना. कितें उलयलें हायकमांडाक विचारतात म्हणटा. अरे हायकमांड कोण? जेन्ना गोंयकाराचे एक जेन्युइन प्रश्न केल्लो जो तुज्या अन्यायातलो विरुद्धाचो आवाज आशिल्लो, आणि हांवें हें सांगता, अमित पाटकराच्या म्हणजे अमित पाटकराक दवरूय म्हणून हांवें हें करूं नाशिल्लें. हांव कितें म्हणटालें, गिरीश चोडणकर इलेक्शन जातकीर रिजायन जावन वता. 4.5 वर्सां जेन्ना आमच्या सारक्या भुरग्यांक एक जाणटे कोण तरी घरान आसलो म्हणटा पळय, तसो एका घरांतल्या मनशाची गरज आशिल्ली. आज जे काँग्रेस हावसान दिसता, आतां सुद्दां गेल्यार आसतले, हे केन्नाच 4.5 वर्सां आमकां दिसती पडूना. जेन्ना आमकां भुरग्यांक गरज जाय आशिल्ली तेन्ना आमी कितें म्हणटालीं, अमित पाटकराक काडटालो, एक नवो फेस कित्याक दिवना? आसा आमचे कडेन, कित्याक नवो फेस पळयतकीर गोंयकारांक हें उलोवप. आतां तुमी कमेंट वाचतात न्ही, पयलींचे ते कमेंट येता, परत तीच हिस्ट्री. 6 म्हयने उरल्या आनी 6 म्हयन्याक तुमी आतां ऑर्गनायझेशन बांदतले, हाका काडटात ताका घेतात. आनी आमी कितें म्हणटात, पयलीं 8 डिफेक्शन जावन 8 जाण गेले, सगळे खापर माथ्यार, आनी आतां आमी घेतात ते खंयचे घेतात? लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो कित्या वयल्यान? लोकांनी म्हाका सांग, कोणी म्हणटा पळय जीप हे उलपतगेर थंड सुद्दां खात नासतना भंय दिसता उलपत का म्हणून. लोकांनी 2 वेळा भोगला आनी आतां तुमी RSSचीच आयडियोलॉजी आशिल्ली तेच उठ्ठा चुट्टा भितर घेतात. तो कोण तरी पळयात, घेवपाक जाय म्हणून डेली चालू आसात. आतां काँग्रेस ऑफिसान कोण पण वळखीचे कोणूच पयलींची ना कशे, नवे सगळे घेतात पळय. खंयचे कित्याक घेता? फक्त वयर दाखोवपाक दिल्लीक आमी हाका घेतलो ताका घेतलो डेली. म्हणजे गिरीश चोडणकर येतकीर सामकी लायनी लागल्या अशें दाखोवपाक सोदता. घेता तातून वेचून घेयात मरे. म्हाका एक सांगात, तूं जेन्ना काम करताले पाटकारा बरोबर, तुमी इलेक्शनाची तयारी केल्ली कशे तरेन इलेक्शन? कारण आतां 6 ते 8 म्हयने भितर इलेक्शन जावपाचें आसा. पाटकार प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, विरोधी करतालो, सो त्या नजरेन तयारी जाल्ल्यान अचानक ताका काडलो. कित्याक काडपाचें कारण कितें? पळय, पाटकर आमचे सारको उलोवन दाखयना चड. प्रत्येकाचो स्वभाव आसा. तो मिडियाचेर आतां कितें करतात जाणा, डेली हाच्या गळ्यान माळ घाली मिडियाचेर आयले, 4 जाण बसले मिडियाचेर आयले. ते तो करनाशिल्लो. तो दीस रात मतदारसंघान भोंवतालो. ताणें पळयल्लें. आज तुम्ही पहिला आमचो काँग्रेसीचो आतां स्पोक्सपर्सन केला, तो सावरकराची जयंती मनयता. आपल्या फेसबुक पोस्टार सावरकराची आयडियोलॉजी घालता. हांगा आमचो दिल्ली राहुल गांधी तांच्या RSSच्या अगेन्स्ट झगडटा आनी आज स्पोक्सपर्सन कोण कसलीच कारवाई ना. हे अमित पाटकरान 2 हात पयस दवरिले. कित्याक लोकांक 27 वता आसतना एक विश्वास निर्माण करपाक जाय आशिल्लो, डिफेक्शन जावचें ना. हाजेर रात दीस तो मरतालो. म्हाका एक सांगा, आतां जे पळय येताले ह्यो लायनी पयलीं लागून आशिल्ल्यो दारान काँग्रेसीच्या, सगळ्या बुके घेवन लायनीन आशिल्ले. पाटकरान कितें सांगिल्लें, जेन्ना आतां तुमचे सारको एक मतदारसंघान काम करता
हाका जर फ्री हँड दिलो आणि चल तू लास्ट पर्यंत काम कर म्हणत, तोही तकलेन शांत आसतलो की टिकेट ही आपल्याकूच, तो आपले ऑर्गनायझेशन बांदता आशिल्लो, आपल्या परीन काम करतलो आशिल्लो. पाटकार पळयतालो हो हांगा कमी पडटा, तो ताका तो सपोर्ट दितालो. फायनान्शियली सपोर्ट मेळो म्हणून जायना, मोरली सपोर्ट जाय. फाल्यां म्हज्या आंगार कितें आयले एक केस, आतां तुमी पळयला आसा म्हज्या घरार फातर मारले, पाटकार दुसऱ्या दिसा पुलीस स्टेशनार धांवून आयलो. हो सपोर्ट जाय न्ही, उलयले म्हणून जायना बाबा. फाल्यां लिगली प्रत्येक जाण हुशार नासता, तेन्ना तो म्हाका एक सांग मनीश, हें सगळें बरोबर आसा. कशें जाता तूं जेन्ना उलयता तेन्ना तूं पाटकाराच्या ग्रुपाचें कशें दिसता. जेन्ना एक पार्टीन भितर हायकमांडाचेर तुमी विश्वास दवरचो पडटलो, ते जेन्ना लिडरशीप बदलतात तांची कांय कारणां आसूं शकतात. हे जेन्ना लिडरशीप बदलता की तुजो हायकमांडाचेर विश्वास आसपाक नाका. हांवें तुमकां तेंच सांगलें न्ही, हांव पाटकाराचे ग्रुपाचें कशें, म्हाका गिरीश चोडणकरान हाडला न्ही. म्हाका टिकेट दिल्ली तेन्ना पाटकर कोण, तो भुरगो जाणटो काळो, म्हाका खबर ना. जेन्ना त्या खुर्चेर तो बसलो, ताणें म्हाका सांगलें वाळपय मतदार संघ आमकां काँग्रेसी कडेन परत हाडपाक जाय आनी त्या खातीर तुका जाय तो सपोर्ट आपूण करता. हे उतराचेर हांव पाटकाराचे सोयरे न्ही, म्हाका खबरूय ना. म्हाका हें उतर ताजे एक लागलें की ताणें सांगलें तुका केन्ना गरज पडटा आनी तो जर येदो तुका पार्टीन घेवपी गिरीश चोडणकर आनी मागीर तुका पॉलिटिकली सपोर्ट केलो पाटकार. पॉलिटिकली म्हणजे त्या खुर्ची. आतां तुमी पळया, गिरीश चोडणकर आसतना गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट म्हणून मानताले, घरांत सगळे जाण बापायक मान दिवन वताले, पाटकर बसलो. हांव कितें म्हणटा, तिसरो समज जर फाल्यां सुनील कवठणकर कोणीय बशिल्लो जाल्यार प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट न्ही. आमकां कितें, आमी ताजे ग्रुपाचे म्हणल्यार आमकां कितें तो व्हरून जेवपाक व्हरतालो, खावपाक व्हरतालो, आमकां पोसतालो, अशें कांय नाशिल्लें न्ही. आमी इतलेंच विचारलें, जेन्ना इतलें सगळें सारकें चलता आसतना एक प्रेसिडेंट कित्याक चेंज केलो, तो मागीर कोणीय आसूं, हो प्रश्न. आणि तुम्ही म्हणटा पळय हायकमांड म्हणून, आमकां हायकमांड आतां 4.5 वर्सां वेणुगोपाल केन्ना गोंयान घेवन आमकां बसलो. 4.5 वर्सां तुमी आयकले. प्रश्न केल्लो आमी वेणुगोपालाक पळयले आनी ताणें कितें सांगलें, गिरीश के बारे में कुछ मत बोलो. म्हणजे हांवें सुद्दां म्हणलें वायट दिसूं लोकांक किंवा कोणाकूय, तुमी आयिल्ले ते आमकां मेळपाक येवनाशिल्ले. हांव म्हजें लिस्ट म्हणजे हांवें 4.5 वर्सां कितें केलें, आमी हे घेवन गेल्यार आमकां सस्पेंडेड म्हणली ऑर्डर दिनासतना. म्हणजे तुमची मायंडान. म्हाका सांग, काँग्रेस कोणा खातीर लडटा? गोंयान भितर सत्ता हाडपा खातीर, लोकशाये खातीर, एक बरें राजकारण करपा खातीर, काय आपले थोडे लोक हाडून बसोवप? सीएम खुर्चे खातीर लडटा. झगडी सीएम खुर्चेचेरूच. हे काँग्रेसीच्या ठपकोच लागिल्लो आसा. म्हाका सांग, काँग्रेस जर सारकी स्ट्रॅटेजिकली वता जाल्यार आज हांव विचारता, आतां हांव अमित पाटकराक जितले मानता तितले युरी एलेमावाक मानता. हांव जर मिडिया कडेन अशें उलयलें, युरीन म्हाका कॉल केलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन तूं, एक कॉल करून विचारलें. हरशीं तो कॉल करतालो. युरीचे आनी म्हजें उलोवप जशें अमित पाटकरा कडेन जाता तशेंच जातालें. हांव युरीकूय सपोर्ट आनी युरीनूय म्हाका सपोर्ट केल्लो. म्हणजे वाळपय मतदारसंघाचो सोडून बाकीचे कडेन जे पळय खंय कितें आशिल्लें, युरी म्हाका सपोर्ट करतालो, सोडून वाळपय मतदारसंघ. येस, हांव सरळ सांगता. नाजाल्यार ताणें सांगचें वाळपय मतदारसंघान आपूण तुजे बरोबर अमक्या टायमार खंबीरपणे उबो रावलो. ताणें न्ही, तिनूय आमदारांनी सांगचें. लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्दां युरीन सांगचे, लोकसभेच्या इलेक्शनाक आपूण वाळपय लोकांकडे मतां मागपाक आयलो, एल्टनान सांगचे आयलो म्हणून. तुरी सुद्दां मानताले चल वाळपय लक्ष घालना न्ही, गोंयान तरी बाकीचे कडेन तुमी सपोर्ट करा. पूण जेन्ना म्हाका कितें सस्पेंड केलें किंवा जर हांव मिडिया कडेन उलयलें, एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन गोंयान धाकटो आसूं पूण ते एक जबाबदारीचो मनीस, आपल्या पार्टेचो फुडें सीएम जावपाची स्वप्न तूं पळयता म्हणटकीर तुवें एक आपोवन विचारपाक जाय आशिल्लें. हे जावपाची स्वप्न पळयतलोच न्ही तो. ताका अशें दिसता मनोहर पर्रीकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो, परिवर्तन यात्रा केली आनी सीएम जालो. पार्टी प्रेसिडेंट पळय जो हाडला तो इलेक्शनाक काँग्रेसचो फेस न्ही, पूण ते पयलीं खबर नाशिल्लें न्ही युरीक. ओके, आतांच खबर आसा. पयलीं ताका मे बी अशें दिशिल्लें आसतलें अमित पाटकर सुद्दां सीएम फेस जावन वचपाक शकता असो म्हणून. मागीर आतां गिरीशाचें हें आतांच आयकलां न्ही आमी. गिरीश येता आसतना पूण सीएम फेस जावपाक किंवा इलेक्शनाक वतलो अशें म्हणून सांगून येवनाशिल्लो. तें आतां ठरलां न्ही. गिरीशाच्या मनान अशें दिसलें आसतलें की आपूण कित्याक वचचो न्ही, आपूण कित्याक सीएम जावचो न्ही. हांव म्हणटा सीएम कोणीय जायात तुमी, आमकां तो फरक पयलीं सरकार हाडात न्ही. सीएम जावपाक तुमकां 20 ते 22 कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं जाय. खंयच्यो
बरोबर. फाटल्या तुम्हीच म्हणलं आसतलें फाटल्या दिसांनी गिरीशान सांगला की त्या 22च्या इलेक्शनान आमी वाळपय सर्वे करूं ना म्हणजे वाळपय तुमी सदांच सोडून दिल्ल्यानूच जमा आसा मग बाकीच्यो खंयच्यो केल्या त्यो तरी सांगात न्ही. खंयच्यो नॉर्थ गोवा सांगात. नॉर्थ गोवान खंयच्यो केल्या आणि जे हातून तुम्ही पोटतिडकीन वता तुमकां जर नॉर्थ गोवाच्यो सीट जाय आशिल्ल्यो जाल्यार म्हादयक तुमी इतल्या इजिली वचपाक दिवची नाशिल्ले न्ही. आमी आशिल्ली न्ही हांव सदांच रस्त्यार आशिल्लें. सो तूं म्हणटा हें क्लियर अंडरस्टँडींग काँग्रेसचे लिडर आनी बीजेपीचे लिडर सामकें अंडरस्टँडींग तांचे हँड इन ग्लोज आहा ते ज्या पद्दतीन काम करपाक जाय इलेक्शन जिखपाक तांकां कोणाक पडून गेलो ना तांकां सगळ्यांक सीएम खुर्चीचेर तांचो दोळो आसा. 17 आमी राजकारणान नाशिल्ली तितली 17 तुमी गव्हर्नरा कडेन वचपाक लेट कित्याक जालो. लोक त्रासान पडटात हांची खेळ हांचे खुर्ची संगीत खुर्चेचे खेळान. म्हाका एक सांग हें तुका ब्लेसिंग इन डिस्गायज दिसता ज्या पद्दतीन हें सगळें चल्लां आनी कित्याक म्हजे कडेन चल पार्टींतल्यान भायर उडयलें चल आपल्याक बरें दिसलें चल. न्ही हांव तुमकां खरें सांगू म्हाका खूब रडपाक आयलें कित्याक 4.5 वर्सां त्या पार्टेक दिली. बरोबर हांवें दिलो टायम दिलो. बरोबर. आमी 4.5 वर्सां जेन्ना पाटकरान अशें बसून सांगलें आमकां पळय हें डिफेक्शन जालां वचत ते डिफेक्शनाचे खापर आमच्या माथ्यार मारताले. सामकें अशें हांव सांगता तुका नॉर्था पेक्षा सावथात लोकांच्या मनान राग आशिल्लो. आमी मिटिंगेक वताले हांव ऑर्गनायझेशन करपाक तुमकां थिंगा मत दिली म्हणटकीर तुमी बीजेपी विकता तुमी विकते अशें म्हणटाले. तांकां क्लियर करसर नाका जाताले रात दीस पळोवना तुमकां संबंदच ना. मिराबाग प्रोटेस्ट जालो आमी मिराबाग म्हाका कित्याक लागता हरशी सांग्यार हांव कोणूच न्ही तांचे बरोबर ग्राम सभेक वच तांचे बरोबर वच आझाद मैदानाचेर कित्याक एक होप आशिल्लो ही लोक आमकां जाय आणि गोंयचो प्रश्न आसा. आमदार येताले तुमचे बरोबर मिराबाग आमदार गेल्ले काय ना ते आमदारांक विचारात न्ही तुमी विचारपाक जाय आमदारांक. आमी उलयली जाल्यार मागीर एंटी पार्टी न्ही आमी खरें उलयल्यार आमकां एंटी पार्टी. आमदार करताले की ऑपोजिशन लिडर करतालो की तुमचो ऑपोजिशन लिडर ताजो पळय पीए आसा आदलो पीए विशाल काकोडेन सरळ आरोप केला न्हिदून आसता म्हणून. आता तो विशाल काकोडे ताच्या घरा कडेन आसतलो आमी काय ते पळोवना. हांव म्हजें काम करतालें हांव केन्ना आतां म्हाका सांगा आतां पार्टेन काडलें फाल्यां बाबा हांव वतलें कारापुरा फाल्यां कारापुरा हांव जंतर मंतराचेर गेलें म्हाका कितें पार्टेन धाडिल्लें दिल्ली तांकां सपोर्ट करपाक. लोकांचो हांव आतांय सांगता म्हाका 27 बीजेपी नाका हांव काम करतलें. काँग्रेस पार्टीन एक्सपेल केलें म्हूण म्हज्या तोंडाक टेप मारपाक शकना ते. म्हाका इश्यू घेवपाक काल आयताराक म्हाका कोणें सांगून नाशिल्लें. आयताराक म्हाका जेन्ना एका रिपोर्टरान सांगलें की आपल्याचेर एलिगेशन केलें की आपणे फॉल्स न्यूज केल्या तो म्हजो कोण न्ही. हांव थंय गेलें मुद्दम पळोवपाक दोळ्यांनी पळोवपाक की ते नानेली वॉटरफॉलाचेर 150 रुपया घेताले क्लिनिनेस आसा. हांवें स्वता एक्सपोज केला नांव घेवन चेअरमॅनाक आनी फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगला आनी हांव सांगताय बी तूं पणजे बसलो न्ही विश्वजीत राणे 70 कितें जाता तें तुका कळना. तूं 34 बॉक्सां वांटपाक येतलो दिवाळेक येतलो मदीं 70 कितें जाता पार्किंग इश्यू जाता गांवांनी कित्याक ट्युरिस्ट खूब येतात न्ही. तो गार्बेज आयताराक घेतला न्ही. दिव्या राणेन एक स्टेटमेंट केलो पळय तुमकां एक न्यूज मेळटली एक धमाका जातलो मे बी होच आसतलो तो धमाका म्हाका काडपाचो. म्हाका सस्पेंडेड म्हणून ऑर्डर काडपाक तुका काडपाचो न्यूज पयलीं बीजेपीन पावली आसतली कित्याक म्हाका सस्पेंडेड म्हणून ऑर्डरूच दिवना. म्हाका एक्सपेल करपाचें हें पयलींच्यानूच चितिल्लें आसतलें तांणी ते फक्त मुहूर्त काल मेळ्ळो आसतलो तांकां ना जाल्यार सस्पेंडेड ऑर्डर दिवन म्हाका आपोवन माणिकराव ठाकरे किंवा अंजली निंबाळकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन गंभीर आरोप केला की अशे तरेचे जेन्ना तुका काडपाचें कळटा तुका काडचे पयलीं ते बीजेपी लिडराक कळटा. बीजेपी लिडराक न्ही म्हाका दिसता आनी सगळ्यांक मे बी पयलीं विश्वजीत राणेक आनी दिव्या राणेक पयलीं कळ्ळें आसतलें मनशाक काडपाचें आसा म्हणून. हें हांव आतांय म्हणटा कित्याक लोधाच्या प्रोटेस्टाक विश्वजीत राणे अमित पाटकरान एक स्टेटमेंट केलो की आमचें काँग्रेस सरकार येतगीर पयलो स्क्रॅप जातलो तो लोधा प्रोजेक्ट. 2 दिसांनी अमित पाटकर वता तरी अमित पाटकर वचून मनशाचो आवाज वाळपय बंद जायना. मनशा इश्यू घेत आसा लास्टाक मनशाक सस्पेंडूय केल्यार आवाज करता ना. पूण म्हाका एक सांग हें कितें गो जे लोक सिरियसली राजकारणा कडेन पळयतात तांकां दिसता की गोंया भितर एक घटमूट ऑपोजिशन तयार जावचें सत्तेर येवपाचें प्लॅन. ह्या ऑपोजिशनाक सुद्दां एक तळमळ ना एक पॉलिटिकल एक जे कितें आक्रमकता जाय
ती ना तूं सरळ सरळ एक येदे व्हडले पदाधिकारी आरोप करता किंवा अशे तरेचे मिली भगत आहा. हांव आरोप कित्याक करताली काल तुमकां विजय सरदेसायचे हे पळयतकीर कितें दिसलें अमित पाटकर अलायन्स सदांच अमित पाटकराचेर आरोप जातालो अमित पाटकराक अलायन्स नाका अलायन्स नाका अलायन्स नाका अमित पाटकरान कितें सांगिल्लें फक्त झेडपी आमी इंडिव्हिज्युअली या आमकां आमची ताकद कळटली आनी मागीर आमी अलायन्साक जाय. म्हाका जेन्ना कळटलें की म्हजे एक वाळपय मतदारसंघात इतले वोट्स आसा आरजीचे इतले वोट्स आसा तेन्ना तो मतदारसंघ आरजीक दिवपाचो काय तो काँग्रेसी कडेन उरपाचो काय तो गोवा फॉरवर्डाक दिवपाचो हे डिसिजन करपाक मेळटा. तेन्ना घे बोवाळ अमित पाटकराक अलायन्स नाका अलायन्स नाका अलायन्स नाका. अमित पाटकरान सांगलें झेडपी इलेक्शनान अमित पाटकरान स्वता मोरून वचून 10 सीट हाडले. अमित पालेकरचेर जो पळय आरोप जालो की तो सीएमाक लागीं आसा म्हणून पाटकार ते कितें पळय म्हाका सांग सीएमाक लागीं जालो म्हणून आरोप आसा पळय आतां हाजेर आसा हांवें सांगलें न्ही प्रूफ दिया. तो विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट उलयता म्हणटकीर सीएमाक लागीं आसा म्हणटा. आतां म्हाका सांगा म्हजेरूय तेच आरोप जाता आसतले आरोप करपी कितेंय करतात न्ही पूण प्रूफ दियात न्ही. बरें म्हाका सांग मनीषा आतां इतलें सगळें जालें तुजो फुडलें एक्शन कितें कोणाची म्हजी हांव इतलेंच सांगता गोंयकारांक मनीषा उजगांवकर पॉलिटिशियन म्हणचे वाटेचे एक सोशल वर्कर म्हणिल्लें म्हाका चलतलें. कित्याक हांगा आसून हांवें तुमकां म्हजी तथ्य परिस्थिती हांव इतले दीस उलयनाशिल्लें 4.5 वर्सां म्हाका खंयच्याच आमदारांक वाळपय मतदारसंघान आनी पर्य मतदारसंघान हात दिलो ना वयर चडपाक किंवा इश्यू घेवपाक. ते हांव इंडिव्हिज्युअली करतालें ते कंटिन्यू करतालें. गोवा काँग्रेस म्हणून एक पक्षाची आतां नोंदणी जाता एक नवो पक्ष तयार येता काँग्रेसीच्याच नांवान आनी अशें म्हणटात की तुमचो ग्रुप ताजे फाटल्यान आसूं येता असो आरोप जाता. ग्रुप पळय खरें सांगता गोवा काँग्रेस येता म्हणून हांवें आयकलें गिरीश चोडणकरांनीय आरोप केला आनी कोणा कडल्यान आयकलें पूण म्हाका अजून पर्यंत कळना की गोवा काँग्रेस कोण करता. कोण म्हणटा सालसेत करता कोणें तर म्हाका सांगलें 70च्यान मयेच्यान तो पार्टी येता म्हणून. अजून गोवा काँग्रेस फॉर्म जावं ना. बरें कोण करता तोय कोणा कडेन प्रूफ ना. वाऱ्या वयली गजाली काय कोण आमचे कडेन मुद्दम खेळटा प्रँक करतात तेंय खबर ना. पूण हांव इतलेंच सांगता हांव जी पार्टी तिडकीन गोंयकारां खातीर वतली म्हणजे गोंयकारांक जी सद्या पळय अशें उजो पेटला मे बी ते वाडला सद्या पळय तुमी पळयलां आसतलें पेटला तुमकां दिसता भायर मुद्दम तुमचे एक गोमंतकाचे कोणी धाडून एक सर्वे करा. सद्या गोंयान पळय लँड कन्वर्जना करून दिल्लीकारांच्या घशान व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट घालता लोकच विकतात. आतां पळय हांव एक आरोप जाला की बाणावले एका पॉलिटिशियनाच्याच नांवान येदी व्हडलो एक दोंगर विकून उडयलो आनी तोच आमदार बोवाळ करीत आसता भायले येतात. विकल्या विश्वजीत राणेन स्वताची जमीन. हांव तुका तेच म्हणटा की जाचे कडेन जमनी आसात तेच लोकांक भायल्यान विकतात आनी अशे वेळार भायल्यांनी गोंयच्यो जमनी घेतल्यो भायले येतात हे कित्याक कितें म्हणटा आतां बीजेपी कडेन सरकार आसा जेन्ना लोक उठल्या तेन्ना म्हाका सांगा भायल्यांक जमनी विकपाक जेन्ना हे येता कन्वर्जन करपाक वता किंवा तो ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट झोनान घालपाक तेन्नाच टीसीपी कशें दिता एप्रुवला बीजेपीचे सरकारनी. तूं म्हणटा तें अशें की सरकाराचे विरुद्ध एक राग आसा संताप आसा. आतां पळय इथॉनॉलाचो प्रॉब्लेम चलता प्रत्येक कसलो प्रॉब्लेम ना असो ना. काल आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर प्रॉब्लेम हे सगळे मनीषबाई कशें आसता जाणा लोकांक सरकाराचो एक राग आसता तो राग वाडोवप त्या रागाक एक आकार दिवप ताजे राजकीय परिवर्तनान भितर एक रुपांतर करप हाजे खातीर ऑपोजिशन पार्टी लागता. पर्रेकरान 2012 पळय ज्या पद्दतीन काम केलें न्ही गांवांनी गेलो एकलो तुमचो आमदार एकलो आमकां कितें दिसता पर्रीकरान परिवर्तन यात्रा काडून सत्ती केली म्हणून ती कितें ती यात्रा कितें ती कसली यात्रा काडटा पूण ती यात्रा काडून ताणें कितें मुद्दे 70 आयिल्लो पर्रीकर 70 आयिल्लो आनी आमकां आश्वासन दिल्लें की विश्वजीत राणेक भितर उडयता. मागीर ते भितर उडोवपाचे बीजेपी केले पूण तो ताजेर विश्वास तसो आतां विश्वास घेवन कोण येतलो. युरी एल्टन काल्लूस 70 एकूच येवन स्टेटमेंट काँग्रेसी कडेन एक क्रेडिबिलिटी आशिल्लो लिडर आसा गो
आता क्रेडिबिलिटी असं तो लिडर गिरीश चोडणकर हाडलो न्ही सेंट्रलांतल्यान म्हणून हाडला आसतलें न्ही ताका कित्याक ताजे कडेन ती धमक आसा अशी आसतली किंवा तो पार्टेक लॉयल आसतलो ताणें आयले ते बरोबर 2 महिने भितर तूं काडून उडयलें म्हणून आता तो सांगता तो म्हणटा आपलो तुजे पेक्षा आवाज चड आसा तुजो आनी आवाज कित्याक अशें दिसता आसतलें ताका किंवा आपल्याकडे जी टीम आसा सो ती चड आता आक्रमक आता आसा तुझी एक्शन कितें तूं आता फक्त सोशल एक्टिविस्ट म्हणून काम करतलें काय तुका पॉलिटिकली काम करपाचें आसा तू खंयच्या पार्टीन जॉईन ना हांव आतां सद्या फाल्यां हें कारापुरा वता म्हजें सोशल वर्क पार्टी आसूं नासूं बंद जावचें ना आनी दुसरें जी पार्टी 27 कोणाक तरी मत घालपाक जाय कोणा खातीर तरी काम करपाक जाय जी पार्टी खरीच गोंयकारां खातीर 70 झगडटली भितर काँग्रेसी कडेन उमेदवार आसतले न्ही खंयचे आणि सर्वेच करनाले उमेदवार कित्याक जाय कोणाक तरी टिकेट दिवपाचे आसा ते दितले आमदार पयलीं येवन तशें दिसपाक जाय लोक युथांक दिसपाक जाय की खरेंच हे आमदार तळमळीन विश्वजीत राणेक उडोवपाक तयार जाल्या ही पार्ट्यांक दिसता कित्याक काँग्रेस पार्टेक दिसता विश्वजीत राणे पडचो तेन्ना लोक अट्रॅक्ट जातले ना जाल्यार टिकेट कोणाक 40 मतदारसंघान घालतलेच कॅन्डिडेट घालपाक जाय ते घालतलेच म्हाकाय टिकेट 22 दिल्लीच तशी कोणाक तरी दितलेच ते टिकेट मेळची ना अशी ना मेळटली कोणाकूय टिकेट दितले कोणाक तरी हाडटले पुणून त्या कोणाक दिता टिकेटीक कोणाक पळय जशी म्हाका दिल्ली ताजे बरोबर हे 3 आमदार आनी हो पार्टी प्रेसिडेंट दीस रात मरून विश्वजीत राणेक उडोवपाक काम करतलो काय हे पयलीं पळोवपाक जाय न्ही तूं आतां उलयलें तें पळयल्यार अशें दिसता की काँग्रेस जिखून येवची ना 2027 बी पळय काँग्रेस जिखून येवची ना पूण हांव एक सांगता बीजेपी सरकार घरा वतले ते कशे ते तुमी विचार करात आतां बीजेपी तूं म्हणटा पार्टी तुमचो ऑपोजिशन लिडर काम करना गिरीश काम करना तांकां लेगसी ताणें सोंपोवन उडयली जी चलताली फाटले 4.5 वर्सां आनी आतां कशे तरेन ते काम करता तुम्ही कितें म्हणटात गोंयान इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही सत्ता स्थापन करपाक शकता रिजनल पार्टी रिजनल पार्टी कित्याक केरळान कितें केलें सगळ्यो रिजनल पार्टी गोंयच्यो काँग्रेसच्या दारान आमकां घेयात आमचे कडेन युती करात म्हणून सामके लाचार जावन उबे हांव एक सांगता हे पळय लाचार युती करा म्हणटा मे बी तोंडान आसतले भितरल्यान ते स्ट्रॅटजी करीत आसतले आपले वास्ट तुमकां खबर आसा तांच्या पोटान कितें आसा तें स्ट्रॅटजी चालूच आसतली न्ही आतां दाखोवपाक घ्या तूं म्हणटा की काँग्रेस जर तांचे कडेन सारकें वचना एक स्ट्रॅटेजी तयार जायना जाल्यार कांय गोंयच्यान एक कांय रिजनल पार्टी तयार जावन हांव एक सांगता गोंयकारांक 27 बीजेपी नाका गोंयकार इंडियन नॅशनल ना लोकांक नाका हांव राजकारणान लोकांक नाका इंडियन नॅशनल काँग्रेसी कडेन एक आशेन पळयता की नॅशनल पार्टी एक सत्ता स्थापन करतली अशें दिसता कित्याक बीजेपी ना जाल्यार काँग्रेस लोकांक पूण जेन्ना लोकांक दिसतलें की हे आमदार आनी हो प्रेसिडेंट गोंयकारांक एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिवपाक शकना किंवा येवचे ना हांव सांगता लोक रिजनल पार्टी कडेन वळटले जशें केरला आनी तामिळनाडू जाला पूण गोंयान बीजेपीक 27 घरात धाडटले म्हणजे धाडटले रिजनल पार्टीक 40 उमेदवार घालचे पडना कित्याक कितल्यो पार्टी आसा आरजीची परिस्थिती कितें जाली ती तूं जाणा आरजीक क्षमता ना गोवा फॉरवर्डात कितले बाबा घालतले हाजे बद्दल आम आदमी पार्टी आसा पूण अजून तांची स्ट्रॅटेजी ठरना ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर एक तूं म्हाका एक अशी ऑपोजिशन रिजनल पार्टी दाखय जी सगळे गोंयान अस्तित्व दाखयतली आमचे सारखे मनीस तुम्ही पार्टी चिंतू नाका आमचे सारखे जे मनीस आसा जे तयार जाल्यात पळय जाणी ध्येय धरला 27 बीजेपी त्या मतदारसंघात धाडटले शुअर 101% धाडटले आणि विश्वजीत राणेक 27 घरां धाडपा खातीर रात दीस मरचे पडले हांव आयपयचे न्ही इतले आता बाकीचे मंत्री आहात म्हाका दिगंबर कामतीकडे वचून मडगांव कित्याक झगडपाक जाय दिगंबर कामत पडचो ही म्हाज्या मनातली इच्छा आसा कित्याक डिफेक्शन केले ताजे खातीर आमकां लोकांनी गाळी मारल्यो मायकल लोबो आयलो 8 जाणांक घेवन गेलो हांव कलंगूट हांव काय पार्टी प्रेसिडेंट न्ही हांव काय लिडर ऑफ ऑपोजिशन न्ही हांव एक जनरल सेक्रेटरी हांव वाळपयचें तुम्ही सगळी शक्ती न्ही तुमचो मनीषा तूं तुजी सगळी शक्ती सत्तरेक घालयता इतल्या खातीर हांव म्हणटा पोटी इतली स्ट्रॉंग काँग्रेसीचे आमदार सुद्दां थंय वचना हांव कितें सांगता विश्वजीत राणे कीड पॉलिटिक्साची कीड तो हेवटेन येता तेवटेन वता खंय सत्ता आसा ते धाडटा ताणें RSSची पॅन्ट सुद्दां घालें ल्हानपणांत आपूण शाखेन गेल्लो म्हणून सांगलो बापूय हांगा CM आनी तो म्हणटा आपूण शाखेन गेल्लो हांगा बापूय अजून काँग्रेसीन आसा पूण वाळपय जर बॅनर पळयत
कमळाच्या चिन्हाबरोबर प्रतापसिंग राणे, दिव्या राणे, विश्वजित राणे सगळे पाड घाला पळय खतखते केला ह्या विश्वजित राणे मेन गोंयकारांक परत परत पळय तूं जे कितें अमित पाटकार करतालो तेच तूं करता. अमित पाटकर अमित पाटकर 22 अमित तुम्ही सगळी बीजेपीच्या ठराविक लोकांचेर आरोप करतात. तुमचे कडेन म्हाका एक सांग आता म्हणटा लिडर ऑफ ऑपोजिशन यो साकडे हांव येता म्हाका प्रमोद सावंत जुवळे म्हणटा हांव सदांच म्हणटा आवळे आनी जुवळे कोण विश्वजित राणे आनी प्रमोद सावंत दोगूय पडपाक जाय कित्याक गोंय काबार करपाक जितलो विश्वजित राणे जबाबदार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवपी प्रमोद सावंत तितलोच जबाबदार आसा. पूण म्हाका कितें आसा ही कीड 70ची आसा थंय हांव रावता न्ही ही वायटी 70 आसा. आतां जी पळय कीड काँग्रेसीक लागल्या काँग्रेसी कडेन स्ट्रॅटेजी जाय ती ना. काँग्रेसीन ऐन वेळार लोकांक काडून पेल्यान केल्यात. ऐन वेळार जी कितें वोकल फेस आशिल्लो मनीषा सिद्धकी हांगा काडून पक्षांतल्यान भायर उडयले. म्हाका खरें शर्मिलाचें कितें आशिल्लें ना ते सोशल मिडियाचेर इतले पावरफूल हांव तोंडान हें उलोवपाक शकतालें हांव इश्यू घेतालें पूण ते एक म्हाजेर म्हणजे इंस्टाग्राम म्हण व्हॉट्सएप म्हण फेसबूक म्हण ते अशें एक्सपोज करताले बीजेपी किंवा कमेंट घालून किंवा आपले हाजेर दोनूय एका हातान ताळी वाजना असले सोशल मिडियाचे मनीस आमकां जाय आनी हेय जाय आशिल्ले सगळें जाय आशिल्लें. आतां पार्टी कितें करपाक सोदता किंवा पार्टेक दिसता की हांचे पेक्षा आमचे कडेन बरें सुपिरियर आसा हांव कांयच म्हणना. हांव लोकां खातीर आसा लोकां खातीर काम करतलें. 27 बीजेपीक धाडपाक म्हाका खंयचेय मेन वाळपय पूण बाकीचे मतदारसंघ काँग्रेसीक तूं नाकाच काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेस एकूच ऑप्शन आसा. हांव तुका तेच विचारता तूं पॉलिटिकली वोकल फेस तूं म्हणटा आपण फक्त सामाजीक लेवलाचेर सांग मनीषा तूं आतां डायरेक्ट तुका आतां इतले तुजेर इन्क्वायरी चलतली आतां तुका पक्षांतल्यान काडून उडयलें अक्षरशः तुका खोट मारून भायर उडयलो टू बी व्हेरी क्लियरली सारकें. जशी अमित पाटकाराक खोट मारून उडयले तशी आज मनीषा उजगांवकाराक आनी शर्मिला सिद्दीकीक खोट मारून उडयले. आनी आतां तांणी खोट कित्याक मारला की लोकांनी बाकीच्यांनी कोणें आवाज काडचो न्ही जो आवाज काडटा ताचेर खोट पडटा अशें पार्टेचेर. अशे वेळार तुजे कडेन एक तुजो बाबा क्लियर स्ट्रॅटेजी क्लियर भुमिका जाय आनी लोक ते आयकतात पळयतात की मनीषा कडेन एक स्कील आहा झगड करपाची मनीषा कडेन स्कील आहा सामकी कोणाक शिंगार घेवपाची. ही जी स्कील आतां खंयच्या पार्टीक मेळटली तुका जे पळय भायर उडयलां ते कोणाक ब्लेसिंग जातलें कोणाक बाबा अशें आयतें मेळटलें की वा की मनीषा आयल्या आरजी आसा गोवा फॉरवर्ड आसा आम आदमी पार्टी आसा किंवा आतां गोवा काँग्रेस. हांव पळय एकूच गोंयकारांक सांगता तुका गोवा काँग्रेसचे प्रेसिडेंट जर केलें एक महिला काडटा ते पयलीं सांग न्ही बाबा कोणीय काडटलो आनी मनीषा प्रेसिडेंट जातले म्हणटाले पार्टी पयलीं कोण काडटा आनी खरेंच जर अशे कोणी लोक काडटा खरेंच गोंयकारां खातीर काडटा आनी तांचे तिडकीन जर म्हाका जर म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक मेळटा गोंयकारांक साल्वार करपाक मेळटा हांव निश्चित सांगता खंयचे पार्टी. पूण सद्या मनीषा उजगांवकर सोशल वर्क आनी आयक सांगता आतां समज एका पार्टेचो खंय गोवा फॉरवर्डाचो आसूं आरजीचो आसूं किंवा तो मागीर आपाचो एक कॅन्डिडेट खरोच त्या गांवा खातीर मरता तळमळटा हांव त्या मनशा खातीर वतलें म्हाका आतां पार्टेच्या बंधन ना. तूं आतां सामकें कशें तूं आतां पार्टी सोड तूं अजुनूय त्या नेटान काम करूं शकता तुझे घर तुझी म्हजें एम विश्वजीत राणेक घरा धाडपाचें म्हाका आतां फ्रीडम कित्याक हांवें तुमकां सांगलें 4.5 वर्सां हे कोण येनाशिल्लें आतां बिनधास्त आतां लेबल ना विश्वजीत राणेक घरा धाडपाक म्हाका लेबल कित्याक जाय तर किंवा बरे कॅन्डिडेटाक जो सोशल वर्क करता ताका सपोर्ट करता पार्टीचें लेबल कित्याक जाय म्हणटा विश्वजीत राण्याक आनी ताजे बायलेक पयलीं 70 पळय सपोर्ट आहा तो सदांच दिसता न्ही ताजे फोटे येतात येदे येदे व्हडले. विश्वजीत राणेक 14,500 मतां पडटा ऑपोजिशनाक 11,000 मतां पडटात. ही डिवायड कशी जाता 4 कॅन्डिडेट घालता आनी डिवायड करता 1 to 1 फायट वता. हांव निश्चित त्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतलें विश्वजीत राणेक घरा धाडपाक हांव फूल सपोर्ट करतलें. आतां ती इंडियन नॅशनल काँग्रेस सिरियस आसा का रिजनल पार्टी सिरियस आसा विश्वजीत राणेक घरा धाडपाक हाजेर डिपेंड आसा. आनी खंयची रिजनल पार्टी हांव आतां ओपन सांगता जी विश्वजीत राणेक घरा धाडपाक काम करतली त्या पार्टी बरोबर हांव आसतलें. ओके गुड. सो तूं आतां जर ती पळय ती कितें रजिस्ट्रेशन चल्लां दिल्ली काम चल्लां गोवा काँग्रेस जर सारकी आयली आनी हे जर म्हाका एक सांग काँग्रेसीन भितर आतां असंतोश जो पळय गट आसा
जो पाटकराची लिडरशिपी खातीर काम करता हो सगळो पार्टींतल्यान भायर सरूं शकता. पण सगळं हांव कोणाची जबाबदारी घेवपाक शकना. प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल मत आसा. म्हजें मत आसा. हांवें तुमकां सांगलें हांव गोंयांत सोशल वर्कर म्हणून काम करता, पण म्हजो मेन एम आसा जे विश्वजीत राणेन आज गोंय काबार करपाक उठला ताका घरा धाडपाक जर रिजनल पार्टी खंय सपोर्ट करता हांव त्या पार्टी बरोबर आसा, ती खंयचीय पार्टी आसूं. आतां म्हाका भायर काडलें हांव मुक्त्या मळबान म्हणटाशें फ्री बर्ड कशें आसा. जो खरोच ध्येय घेवन येतलो म्हाका विश्वजीत राणे. भंय मगो तूं इतले बोवाळ करता इतले एका तेंपार एटलिस्ट नॅशनल पार्टी तुज्या फाटल्यान आसतली. कोण आशिल्लो मारत घुरत म्हाका सांग. म्हज्या घरार फातर मारले कोण आयलो? एकलो अमित पाटकर आयलो. युरी आलेमान फोन तरी केलो, एल्टनान फोन केलो, कार्लुसान फोन केलो, कोण आयलो? युरीक कितें तर आतां युरीचे सामकें येदे व्हडले युरीक सीएम जावपाची स्वप्न पडटात. येदो व्हडलो ऑपोजिशन गिरीश लिडर सोडणकर आयलो न्ही ताका करपाक. मे बी ताका दिसता आसतलें गिरीश सोडणकर एकलोच आपल्या फाटल्यान रावल्यार पुरो आपूण सीएम जातलो. हांव कशें सांगपाक शकता? आमची गरज ना म्हणूनच एक्सपेल केले न्ही. आमकां चान्सूय दिवना, एपॉलॉजी मागूनय घेवना किंवा कितें जालें म्हणून एपॉलॉजी दिवपाचें तुका विचारिल्लें डिसिप्लिनरी समितीन जर तुमी विचारिल्लें मनीषा पळय तुवें अशें उलोवप ना. आमचो गिरीश आयला तो बरो हायकमांडान ताचे तकलेर हात दवरला एपॉलॉजी माग. पूण ही एपॉलॉजी माग दी अशें सांगपी कोण? निंबाळकर, ठाकराव जनरल सेक्रेटरी किंवा लिडर ऑफ ऑपोजिशनान. तांकां जर म्हजे कडेन एपॉलॉजी घेवपाचीच नाशिल्ली हांव आनी खंयचें दितलें? आपूण विचारपाक जाय आशिल्लें राग कित्याक? आतां तुमकां ना आतां हांव तुमकां म्हजो राग कित्याक? ते डिसिप्लिनरी कमिटी एवसन आनी एमके शेख लिडर ऑफ ऑपोजिशनान विचारलें म्हाका. एमके शेखान आपयलें की हांव मिडियाच्या मुखार सस्पेंडेड म्हणून या मिडियाच्या मुखार उलयलें. तेन्ना कित्याक उलयलें? हांवें कित्याक उलयलें तें म्हजें सारकें बरोवन दिलें आनी सांगलें. ताजे नंतर म्हाका कोणे तरी आपोवन बाबा तुजें हें लेटर पावलें, तुवें अशें कित्याक केलें? कोणें विचारलें ना म्हणजे ताणें पयलींच चितिल्लें हाका काडपाचें आसा. ते मदीं स्टेप एक घेतलो तो एक हाडून ताणें एक फॉर्मेलिटी म्हणून केलं आसतली. आणि हांव आतां सांगता म्हजे गिरीश सोडणकरा कडेन पर्सनल कांयच वायटपण नाशिल्लें. जेन्ना 22 माका टिकेट दिली वाळपयच्या ब्लॉकान म्हाका सपोर्ट करूना. म्हजेर आरोप घालो हांवें 2 कोटी विश्वजीत राणे कडेन घेतले. प्रेस घेतलो व्हडलो. तेन्ना हांव गिरीशा कडेन वचून सांगलें म्हाका तुवें टिकेट दिली न्ही, म्हजें नांव घाण जाता. हांवें पयशे घेतले दिगंबराक 2 कोटी प्रेसाक गेले, पेपरार आयले. तेन्ना एक स्टेटमेंट काड की तांकां सस्पेंड कर. ती कारवाई तेन्ना खरें करपाक जाय आशिल्ली. कोरुना म्हणून म्हज्या मनान गिरीश सोडणकराच्या बद्दल राग आशिल्लो. जेन्ना तूं एक पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हाका टिकेट दिता आनी एका कॅन्डिडेटाचेर आरोप जाता आनी तुजे ब्लॉक म्हज्या खातीर काम करना जाल्यार हांव कशें तड मारतलें? हांव खरें 22 इलेक्शना नंतर सोडपाचें, पूण परत म्हणटलें अशें खरेंच हाका पयशे दिले हें गायब जालें. हांवें जिद्द धरून 4.5 वर्सां टग मारली आनी म्हाका 7 अमित पाटकराचो मेळ्ळो. कित्याक काय म्हणल्यार हांवें जेन्ना म्हजो प्रॉब्लेम सांगलो ताणें सांगलें तूं वाळपय जर सिन्सियरली खरेंच वता आनी तुका दिसता आपूण सपोर्ट करता. हांव शिवोले वतालें विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्टूच न्ही, मायकलाच्या अगेन्स्ट म्हण कुंभार जुवे राजेश कोणें आपयलें वतालें खंय मडगांव दिगंबर कामतीच्या अगेन्स्ट वचून नांव घेवन उलोवपी मायनींग स्कॅम उलोवपी हांव. संकल्प आमोणकराच्या अगेन्स्ट वचून कित्याक ती तिडक आशिल्ली हांणी काँग्रेसीचें नांव घाण केलें आनी त्या टिकेटीचेर येवन त्या खाल्ल्या पानार हळशीक करता म्हणटा तशें आमदार गेले. हांकां बुद्ध शिकयतले म्हणून हांव भायर सरिल्लें. आतां पार्टेक नाका हांव कितें करतलें? मनीषा आतां म्हाका निमाणें स्टेटमेंट तूं तेंच सांग की हे सगळे पार्श्वभुमीचेर तुवें जें कितें आतां उलयलां ही तुजी मुलाखत ते बीजेपी वाले रिकॉर्ड करून जायत इतलेच काँग्रेसीक मत दिनाकात. पळय मनीषा एक वाजवल्ले कार्यकर्ते कितें उलयता अशें म्हणून आतां गोंयभर दाखोवपाचें आहात. हे म्हजे दाखोवचे परस बीजेपीन 4.5 वर्सां 12 सत्ता दिली, 17 सत्ता दिली, 22 सत्ता दिली. लोकांक गोंयकारां खातीर बरें कितें केलें हें सांगचें आनी मत मागचें. कला अकादमीची परिस्थिती पळया, हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळया आनी आतां म्हाका येता बीजेपीचे भवन खंय पावले ते हे गोंयकाराक दिसती पडटा. तोंडान सांगलें म्हणून कांय न्ही. बीजेपी दुसरो कोण उरूना काँग्रेसीन तुजे सारको नेटान आक्रमक पद्दतीन हे सगळें गोंयभर वचून सांगपी दुसरो कोण उरूना. झगडटलेच म्हाका येता आसतना ते बीजेपीचे भवन दिसती पडटा प्रायवेट आनी कला अकादमीची दशा दिसती पडटा. म्हाका आयडीन दोतोर ना, फेसिलिटी ना तेय दिसती पडना. हांव तो मुद्दे घेतल्याच. पार्टी खंय गेली असली म्हाका लागना. म्हाका रिस्पेक्ट आसा नॅशनल काँग्रेस पार्टी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो. कित्याक म्हाका टिकेट दिली हांव रिस्पेक्ट करता. पूण हांव म्हजें तोंड बंद करचें ना. कित्याक बंद करतलें हांव?
ओके, थँक्यू व्हेरी मच मनीषा. हांव म्हजें तोंड बंद करचे ना आणि लोकां खातीर म्हजो 24/7 सहभाग आसलो. कोणे आपल्याक मदतीक म्हाका आपोवचें, मनीषा उजगांवकर पर्सनली आसता. काँग्रेसीच्या एका गटान तुका पक्षांतल्यान खोट मारून भायर उडयलें तरी तुजो आवाज बंद जावचो ना. तूं तुजो आवाज बंद करचें ना. करचेच ना. धन्यवाद. 27 गोंयांक सरकार चेंज केले शिवाय मनीषा उजगांवकर तुगी रावचें ना. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर